दवर्ली दिगरपाली उपरांत आता बाणावले ब्लॅक रायस पिकोवपाचे प्रयोग आनी यत्न चल्ल्यात। कोरोनाच्या काळात भायल्या देशांत बेकार उरिल्लो युवक रेमंड कोश्ता आपल्या शेतात काळे भांगर पिकोवपाक सोदता। ताका जाय कृषी खात्याचो सांगात। आयकुया ताचो हावेस। आमचो जो सरकार आसा या सरकारान फार्मर्सां खातीर जायत्यो स्किमी काडल्यात आनीक तांकां बेनिफीट खूब दिले कडेन आसा। त्याच बरोबर स्किमी बद्दल या नवी जी शेत रोयता कोणी नवी जी बी आसात ही आज सरकारान दिले कडेन आसात आनीक थोडेशे जे प्रायवेट कोण रोयतात तांकांय हांगा दिले कडेन आसात ही बी। आज असोच करून ब्लॅक रायस म्हूण तो आतां गोंयाक सद्याक नांव वयर काडपा लागले कडेन आसा। हो जो ब्लॅक रायस आसा हो दवर्ले हांगा एक भुरग्यान स्टार्ट केल्लो आनी आतां जो भायर साकून येवन कोविडा टायमार हांगा आसलो त्या भुरग्यान आज रेमंड म्हण ताणें आज हांगा आपल्याले शेतांत ब्लॅक रायस रोयले कडेन आसा। एक पीक जाली ही तेगेली सेकंड पीक आसा आनी तेका बरें पीक आज जाले कडेन आसा। त्याच बरोबर तेगेली एक रिक्वेस्ट आसा ह्याच शेतांतल्यान वेस्टर्न बायपास जो रोड आसा हो वचपाचो आसा आनी त्याच खातीर रोडाची कामूय चालू आसा। ह्या जाग्याचेर स्टील ब्रिज जावचो म्हूण ताणें मागले कडेन आसा ताकी आपल्याक शेत रोवपाक आनीक बरो आनी हे जर शेत गेलें जाल्यार आपल्याक परती भायर वचपाक पडटलें अशें ताणें आज सांगले कडेन आसा। आमगे हिंग रुदा शेत आहा आनी आमकां एक वेस्टर्न बायपास गेला तरीनासतना आमी शेतां जाता तितून पीक काडपाक ट्राय करताय। हांव बोटीचे आहलोलो आनी थिंगसर येन हांवें कोविडा टायमार हांव येयल्लो पूण आतां म्हाका हांव वचत ना वचत म्हणजे सांगूंक जायना पूण हांव जाता तितून एग्रीकल्चर आतां ट्राय करता म्हणजे रोवपाक। हांव जेन्ना लास्ट टायम आमी वांयगण रोयन पीक काडले तेन्ना आमकां बरी पीक जाल्ली आनी तेजे उपरांत हांव दुसरें बी रोयता म्हूण हांव चयतालो। मागीर म्हाका इंटरनेटाचेर जिरासोल जे आमी गोंयकार रोयताले आनी एक ब्लॅक रायसूय रोयताले सो सारकी इन्फॉर्मेशन म्हाका मेळना पूण हांवें मागीर जोती रोयता म्हूण हांवें मुगे ट्रॅक्टराक काम पोसपाक चालू केलें। ते पासून शेत भात आसले पूण आतां हे न्यू भात येयला ते मनशाक हेल्थाक आनी एक कितें दुयेंसां बऱ्या पडटा म्हणून ते रोयला आनी ते पासून हे सगळ्यांनी रोवचे म्हणून तांची उमेद। कसली भात हे ब्लॅक रायस म्हणटा? ब्लॅक रायस पयली कसली आसली? पयली जेती जाया अन्नपूर्णा कर्जत ती आसली। आता ती अन्नपूर्णा आमी ते गेले आतां ही न्यू येयला ती लोकांनी रोवची आनी लोकांक कितें फायदो जावचो दुयेंसाक आनी कितें जावचो म्हणून ते तांची बरी इच्छा आसा आनी तेमी ते सद्या हांव तेमी दोग जाणांनी दोन कडेन गेला आतां तेजे आनी पयली तो क्लाउड डायस तेच्या शेतांनी गेला दवरले दिगरपाली। शेतकारांची भिस्त शेत जमनींचेर आसता। रेमंडाच्या शेता कुशीक सावन वेस्टर्न बायपास रेल्वेचो ट्रॅक वयता। शेताक त्रास जावचो न्हू हे खातीर थंय स्टील ब्रिज उबारपाचो अशेंय तो मागता। फॉरेनाचे नोकरेंत घुसपूचे बदला शेतात पांय रोवपी एका युवा शेतकाराचे गाराणे सरकार आयकून घेता जाल्यार पळोवपाचें। वेस्टर्न बायपास म्हणटा गेला आतां आमी थोडे तेंप जाले तेका लागून वेस्टर्न बायपास स्टील टार कर म्हणून सरकाराक मागताय। आतां हो हांवें हे पाट आतां हांवें तिसरे पाट रोयला येते वर्स म्हाका मेळटलें जाल्यार म्हाका खबर ना कित्याक तो बरो रुंदायेन वयते भाशेन म्हणलो लुगार कितलो गेला शेतात आनी जर तर तो स्टील टार जायना जाल्यार तो फिलिंगार गेलो जाल्यार हे आख्या शेत आमगे म्हाका सद्दां बुडोवन वतालें दोनी सायडीन आनी आमकां रोवपा मेळटा जाल्यार ती आमच्यान सांगूंक जाय मागीर तुका भायरच वचपाचो भायर वचपा पडटा। गोवा 360 खातीर बाणावली साकून रमेश नायक रावत।